For supreme satisfaction in your life and moments of peace, presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590 10657. नमस्कार, गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. तुमकां सगळ्यांक चवथीची हुनुनीत परबी. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मारान फोगाचे गडगडाटात गणपती घराघरांनी सगळे कडेन मोरयाचो गजर. घराघरांनी फामिली एकठांय. गोडशी अनंत चतुर्दशी मेरेन बाप्पाचो उत्सव. जमीन बळकावपाच्यो केशी हाताळूंक आयोग नेमपाच्या निर्णयाक राज्यांत येवकार. निकाल बेगोबेग लागतलो म्हूण अशा केशींनी बळी पडिल्ल्यांक आस. गोंय पुलीस सोनाली फोगाटाच्या गांवांत हिसार आनी गुरुग्रामांत चवकशी सुरू. हरियाणा पुलिसांनी एकल्याक केल्या अटक. सोनालीचे घरचे म्हणटात सीबीआय चवकशी जायच. बँकिंगात 20 वर्सां वावरिल्ल्या नेविल नरोन्ना तेलेस आणि दत्ताराम नार्वेकार ह्या इश्टांनी वेगळे कितें तरी करपाचो ध्यास घेवन सुरू केले ऑर्गेनिक फार्मिंग. दिवचल साळांत गोवेदा सुरू. आणि सांताक्रूज 4 पिलर वाठारांत मानग्यांचो भंय. फॉरेस्टान लायलो पांद्रो. मानगी भितर सरनात. आमदार म्हणटा वेगळो उपाय लागतलो. मानग्यांक चोडणा शिफ्ट करपाचो प्लान फेल. मारान आनी फोगाचे गडगडाटात गणपती घराघरांनी पावलो. कांय जाणांगेर तो 1.5 जाल्यार कांय जाणांगेर 5 दीस रावपाचो. मात सार्वजनीक गणपती धरल्यार गोंयभर सगळ्याक फुडले 10 दीस आरतींचो गजर. घराघरांनी तरेतरेचे जिन्नस, गोडशी आनी फळभाज्यांची हिरवळ. फामिलींनी एकठांय चवथ फुलयली.
जमीन बळकावपाच्यो केशी हाताळूंक आयोग नेमपाच्या आनी 4 म्हयन्यां भितर केशीचो निकाल लावन जमीन मूळ मालकाक दिवपाच्या सरकाराच्या निकालाक जमीन बळकावपाच्या केशींनी बळी पडिल्ल्यांचो येवकार. अशा केशींनी त्रासात पडिल्ल्यांक कोर्टान धांव मारची पडटाली. हिसबा भायर खर्च जातालो म्हूण कांय जाण प्रुडंटा कडेन उलयले. सरकारान सांगला तशें बेगीन निकाल लागतलो म्हूण आसा. खासा रिपोर्ट. वर्सांनी चलोवपाचें न्हय. म्हणजे एखादी केस जर गेली आसत जाल्यार ती 3 ते 4 म्हयन्यां भितर केस सोंपपाक जाय. त्या खातीर आतां एट प्रेझेंट ज्यो केसीस आसा, सपोज वी आर गिवन इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर, जाल्यार ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम जानेवारी पर्यंत हाचेर रिजल्ट लागपाक. जमनी बळकावपाच्यो केशी हाताळूंक आयोग नेमपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक अशा केशींनी बळी पडिल्ल्यांचो तांच्या आदोगादांचो येवकार. सरकारान सांगला तशें बेगोबेग निकाल लागतलो म्हूण तांकां आस. This will be the big relief if at all it is proved that these sale deeds are actually fake. So very important is whatever has the amendment which has been made, which has been approved through the assembly, that has to be approved by the governor and by the president. It's very important for us that also has to come very soon with the approval of the president also. So I'm very happy with whatever announcement. I will look forward to this, and we are, as villagers, as people of Goa, we are ready to help in whatever investigation is required. We are ready to give all the help to the government as well as to the investigation office. I hope we will get it within the 4 months as promised by him. And then we have been running from pillar to post, from the collector's office to the Mamlatdar's office, to getting our property papers Xerox, making files of them, submitting it to the FIR police, and then submitting to the Mamlatdar, whole files actually. I have spent so much of money only in the Xeroxing of the documents, simply at all, just because my property, which belongs to us, has just been, I have been defrauded by these people. We understand that there will be a retired judge who will be conducting an inquiry, and after inquiry within a period of 4 months would be reverting the property back to the owners. This is something unheard of and very revolutionary. I think it's the first time in India that something like this has been done. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय पोलिसांनी सोनाली फोगाट खून प्रकरणात चवकशी करपा खातीर हरियाणात हिसार आनी गुरुग्रामात फोगाट फॅमिली कडेन उलोवन चवकशी सुरू केल्या. मजगती हरियाणा पोलिसांनी CCTVचो DVR आनी सोनालीच्या लॅपटॉप चोरी प्रकरणात शिवम म्हूण एकल्याक अटक केल्या. खून जाले उपरांत खंय तो भिल्लो. शिवमाची खुनाचे केशीत लिंक आसा वा ना ताचो पोलीस सोद घेतात. फोगाट फॅमिली मात CBI चवकशेचेर ठाम. गोंय पुलिसा खातीर सोनाली फोगाट खून प्रकरणात आव्हानां वाडत आसात. आतां मेरेन 5 जाणांक अटक केल्या. ते उपरांत गोंय पुलिसाची टीम हरियाणात फोगाटाच्या गांवांत चवकशेक पावली. हिसार आनी गुरुग्रामात सोनाली फोगाटाच्या घरच्यां कडेन उलोवन गोंय पुलिशेन चवकशी सुरू केल्या. गोंय पुलिशेन गुरुग्रामात फ्लॅटांतय सोद घेतलो. मजगती हरियाणा पुलिशेन शिवम म्हूण एकल्याक अटक केल्या. ताचे कडच्यान CCTVचो DVR आनी सोनालीचो लॅपटॉप आनी मोबायल जप्त केला. सोनालीच्या घरच्यांनी चोरयेची कागाळ नोंद केल्ली, ताचेर ही अटक. सोनालीचो खून जालो त्या दिसा सावन शिवम गायब जाल्लो. तो सांगता ताका सुधीर सांगवानान DVRचो विलो लावंक सांगिल्लो. खुना कडेन शिवमाचे लिंक आसा वा ना ताचो सोद गोंय पुलीस घेतात. मात सोनाली फोगाटाचे घरचे म्हणटात CBI चौकशी जायच. तो शिवम के ऊपर जो जिस तरह से चोरी के आरोप थे उसमें कुछ DVR वगैरह भी गायब था, कुछ मिला सर? हाँ, DVR मिल गया, लैपटॉप, मोबाइल, तीनों चीज़ें मिल गई और जांच के लिए पुलिस ने उनको भेज दिया. शिवम की कस्टडी से बरामद हुआ है, कंफर्म किया पुलिस ने आपको? हाँ जी, हाँ जी, कि शिवम के पास से बरामद हाँ, कर लिया? शिवम के पास से. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गिरी सर्वे वासो एका घरात उजो लागून मोठे लुकसाण. घरातली म्हापशा बाजारात माटोळेचे सामान विकूंक म्हूण गेल्ली. उजो कसो लागलो तो तांकां खबर ना. फाटले 4-5 दीस 40,000 रुपयांचो गल्लो जमयल्लो. तो उज्यांत लासून काबार. TV आनी बाकीच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय पेड्ड्यार. आमी रोज भशेन वेपाराक गेल्ले सकाळी आनी रोज तशेंच वयता आमी. दार बांगतले भुरग्यांक थंय धरून बाजारांत गेले. मागीर थंय सामान बी लायलो, फोन येयलो की घरान उजो लागला खंय.
मागीर आमी धांवून येना सगळे धरले ते एक्झॅक्ट कितें जालें ते शॉर्ट सर्कीट जालें ते खबर ना. आमचे चवथीचे बाजार न्हू आतां 2-3 दीस थंयच आहा आमी म्हापशान. रातचे येता न्हिदूंक सकाळी वयता आमी आनी आतां येयले एकदम ते सगळे. कितले लॉस कशें दिसता तुमकां आतां? आमचे टीव्ही डिश टीव्ही सगळे फोटो पयशे असले 30-40,000 रुपया वेपाराचे ते दिवपाचे आसना लोकांचे आमकां सगळे आमचे. कितले अंदाज कितलो लॉस कसो दिसता? 30-40,000 रुपया असले ते. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दोडामार्ग ग्रीन प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प. हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर. प्लॉटसाठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून. अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी संपर्क विनायक 93 590 10 657. दोडामार्ग ग्रीन. बँकिंगात 20 वर्सां वावरिल्ल्या नेविल नरोन्ना, नेलो तेलेस आणि दत्ताराम नार्वेकार ह्या इश्टांनी वेगळे कितें तरी करपाचो ध्यास घेवन ऑर्गेनिक फार्मिंग सुरू केला. बँकेची मोठ्या पगाराची नोकरी सोडून दिवचले साळात गोवेदा सुरू. आंबो पोपय केळी भिंडांची कलमां लायल्यात. कांदो जगमाचे पीक काडपाची तयारी. गोरवां पोसून दूध उत्पादनातूय लक्ष घाला. खासा रिपोर्ट. जो तो नोकरे फाटल्यान धांवता. जाणटेल्यांची शेतां पडीक ओडून नोकऱ्या फाटल्यान धांवतल्यांचो आंकडो वाडटा. मात नेविल नोरोना, नेलो तेलेस आणि दत्ताराम नार्वेकाराचो प्रवास वेगळे दिशेन. तिगूय भर पगाराची बँकिंग नोकरी सोडून ऑर्गेनिक फार्मिंगात पावले. थंय तरेतरेची पिकां काडपाची तयारी. गायी पोसून दुधाचोय धंदो. साळ दिवचले ह्या तिगांनी गोवेदा सुरू केला. We always wanted to do a business where we give something good to the society. Our products are very healthy, very beneficial to the customers to whom we sell our products. Like A2 milk or ghee that we make from our A2 milk. Ghee is not made from the cream of the milk. The ghee is made by making curd from the entire milk. We'd like to encourage, local farmers to participate. Right now, our strength lies in the marketing, whereas the farmers, their key strength would be growing or starting a small dairy and taking care of the cow. Where we would step in is we would help them in marketing their product. एकदम शेती दुधाचे धंद्यात देवप तशें सोपें नाशिल्ले. एकामेकाची साथ घेवन तिगांनी एक टार्गेट धरून तड गाठली. While we said let's start, it sounds very simple, no? Let's get into organic farming. However, the elements of it, we had no clue. Because we are not farmers, nobody in our family is from a farming background. So it was not a very easy decision. Once we took the decision, the road ahead also was quite difficult because, trust me, nobody talks organic farming. Nobody in the industry talks organic farming. There are no substitutes available in Goa for the fertilizers and the pesticides. So it was quite a challenge when we first had to identify land, then decide on the what kind of crops we will grow, and therefore what are the fertilizers we are going to use replacing organic farming. कोविडाचे अरिश्टांत घरगुती उत्पादनां, डेअरी प्रॉडक्टां, ऑर्गेनिक खाना जिन्नसाचे महत्व संवसाराक कळ्ळें. ते फाटभुंयेर गोवेदाक बरो रिस्पॉन्स येता. It's a profitable business. There's only one way upward. There is no downward here from here. And we are making a statement today that we are going to grow. And whoever gets in the industry, if they follow a model like this, they are going to grow. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. साखळे गणेशोत्सव मंडळान 5 सप्टेंबराक अखिल गोंय बायलांची भजन सर्त दवरल्या. हरशी अशी सर्त कला अकादमीत जाताली. बायलांक माची दिवपाक म्हूण साखळे गणेशोत्सवाचो हो निर्णय. तशेंच साखळेचो गणेशोत्सव अंदू वोकल फॉर लोकल. हायस्कूल ते कॉलेज आणि महिला मंडळ ते वेगवेगळ्या क्लबां खातीर सर्ती दवरल्यात. नाटकां, ऑर्केस्ट्रा गोंयचेच, भायले कांयच ना. अखिल गोमंतकीय महिला भजनी स्पर्धा 5 सप्टेंबराक सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ काडा मार्केट साखळे हांगा घेवपाचें ठरयिल्लें आसा. महिलांक प्राधान्य दिवपा सारके कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा. स्पर्धा म्हणून
परत सम्राट क्लबाची प्रोग्राम आहा तितून महिलांक, ल्हान भुरग्यांक, यूथ हॉस्टेलाचे, साहस अकॅडमीचे, इगल स्पोर्ट्स क्लबाचे गायनाचे कार्यक्रम आहा तितून सगळ्या भुरग्यांक आनी संस्कृत पाठ तेजेरूय बी आमी लक्ष केंद्रीत केल्लें आहा. कलाकार 10 दीस जावं ती ल्हान भुरगीं आसूं, हायर सेकंडरीची भुरगीं आसूं किंवा स्कुलाची भुरगीं आसूं, सगळ्या कलाकारांक आमी कार्यक्रमा भितर सामावून घेतली. दरवर्षी कला अकादमीतर्फे ही महिला भजनी स्पर्धा आयोजित केली जाते. पण यावर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ साखळी आम्ही ही महिला अखिल गोवा निमंत्रित महिला भजनी स्पर्धा आयोजित केली आहे. सांताक्रूज ते 4 पिलर वाठारांत कितलींशींच वर्सां मानग्यांचे भयान थळाव्यांनी शेतां करप सोडून दिला. थंय सध्या जाळ लावन दवरला, मात मानगी भितर सरनात. आमदार रुडॉल्फ म्हणटा राना खात्या कडेन उलोवन जाळाची सुवात बदलतले. मानग्यांक धरून बाकीचो उपाय करचो पडटलो. मानग्यांक चोडणां व्हरून सोडपाचें थारिल्लें, मात मानगी जाळांत अडकुपाची चिन्हां दिसनात. कितें जालां न्हू, आमच्या गांवान जे हिंगा क्रोकोडायल आतां आहा, ऑलमोस्ट आतां 3 क्रोकोडायल आहा. ह्या जाग्याचेर न्हू थिंगासर एक सुण्याचो एक ग्रुपूच आसलो आनी हो ग्रूप सुण्याचो आसलो न्हू मातशे लोकांच्या आंगार वयताले आनी एक ग्रूप दिसती पडटालो सदांच. ही क्रोकोडायलां येयलेल्याक थिंगासर हो ग्रुपूच ना जालोलो आहा, सुणी दिसतीच पडना. आनी ह्या कारणान ह्या क्रोकोडायलांक जिते मास खावपाची हें आहा, सोय आहा, जिते धरपाची. आनी आमी आतां पयला ते हिसपान तांकां कालची वस्त नाका मेलेली, तांकां फ्रेश जाय कमलें. ताका लागून आतां पयला थिंगासर क्रोकोडायलां केजी कोण येता मात केजीच्या भायल्यान न्हिदता, ती भितर वचना कमलें. आनी कितें जालां न्हू आतां थिंगासर लोक आसलेल्या कारणाक लागून म्हाका दिसता ती थिंगासर आतां चड राबना दुसरी. आतां एकूच एक धाकटें आहा तें थिंगासर सायडीक न्हिदता तें आमकां दिसती पडटा. आतां आमी हांकां आमच्या फॉरेस्टाच्या त्या मनशांक सांगलां की ती केज मातशी आतां पयलीं चेंज करचें म्हणून कमलें. आनी तांकां न्हू तांकां फ्रेश वस्तू जाय अशें जाल्लें आहा. ताका लागून आतां तांकां आमी उलयतले ह्या फुडें कशें करपाचें, कित्याक अशें घानी आसप आयज फाटल्या दिसांनी सुण्यांक धरली, फाल्यां केन्नाय आमच्या भुरग्यांक बा कितें एटॅक वा जायत म्हणजे आमकां तें चिंतून आमकां हें एवॉयड करूंक जाय. आतां कितें तरी दुसऱ्या आयडियार आमी काडपाक चिंतले कितें तरी करपाक. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.